Hello and welcome to Prudent News. First, a look at the headlines. Thousands of mining dependents hit capital city streets. Show of strength protesting mining ban. Union leaders, MLAs criticize CEC and NGOs. Major fire broke out at old OPD pharmacy in GMC. Medicine stock burned to ashes. Loss of lakhs of rupees. OPD services disrupted. Firefighters rescued 2 patients. High Court directs state to tighten punishment structure to stop illegal sand mining. Says confiscate vehicles, fine 10 times market value of sand. Government yet to decide whether to restore or auction seized sand. Additional Sessions Court at Mapsa dismisses anticipatory bail plea of suspended Head Constable Vaman Naik. Police sources say Naik's health condition to be examined before arrest. And Goa's 6th consecutive Ranji Trophy match ends in a draw. Goa get 3 points but stays 7th in Group C. Himachal are 6th with better run rate. And now the news in detail. Thousands of mining dependents thronged in capital city and showed off their strength on Tuesday, protesting suspension of mining activities and demanding early resumption of legal mines. Mega Morcha, however, disrupted traffic in capital for few hours. BJP, Congress and government in principle have supported the show of strength by the mining dependents. More than 1,000 khaki men were deployed to prevent any untoward incident. Leaders and MLAs at the rally heavily criticized the CEC and NGOs in a meet held at Azad Maidan. निसर्गाचे मोगी दुश्मन न्हय पर्यावरणाचे रक्षण आणि मायनिंग व्यवसाय हातान हात घालून चलपाक शकता आणि चलपाक जाय. पर्यावरण प्रेमी म्हणतात ताणी असोच उलो मारचो गोंया भितर आणि अशे वताक बसून ताणी पर्यावरणाचे संवर्धन करचे. जर तांकां काबसाद आसा जर जाय जाल्यार ताणी हिम्मत आसा जर जाय जाल्यार ताणी दाखोवन दिवचे. तुम्ही बरे बरे ऑफिसांनी आपले 4 भुरगे सरकारी सेवेक, आपली बायल सरकारी सेवेक, आपूण सरकारी सेवेक आणि गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी त्रास करपी कष्ट करपी मनशाक तुम्ही एग्रीकल्चर कशें करपाचे, डेअरी कशें करपाचे हे शिकयतात काय? कित्याक आमी कित्याक इलेक्ट करून दिल्ले आसा? आमचे सरकार कित्याक आसा? राज्य सरकार कित्याक आसा? सेंट्रल सरकार कित्याक आसा? ही सगळी सरकारां बरखास्त करात आणि सुप्रीम कोर्टान हे सरकार चलोवचे. सुप्रीम कोर्टान योजना हांचे पाठ भरपाची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टान घेवची. हांचे पाठ भरपाची जबाबदारी सीईसीन घेवची. आमी योग्य वेळार विचार करतले. जे मायनिंग आसा, जे सरकाराक येणावळ हाडून दिता, जे सरकाराच्यो सॅलरीज पेड करता, ते आमच्या भागांतल्यान येता. त्या इन्कमाचेर आमचो चड अधिकार आसा. जे तुम्ही उदक पियेतात ताचेर आमचो अधिकार आसा. जाल्यार आमचो अधिकार जगपाचो तो तुम्ही कित्याक काढून घेता? गोंयकारांच्या हिताचे, मायनिंगाच्या लोकांच्या हिताचे एफिडेविट फायल केले वयतले जेणे करून सुप्रीम कोर्टाक हो न्याय दिवचोच पडटलो. सीईसीन जरी आमचे आयकून घेतले नासत जाल्यार सुप्रीम कोर्ट इतक्या तमाम लोकांचो जो 25,000 लोक आज दंपाच्या कडार गोंय मुक्तीच्या या आदल्या दिसा हांगा जेन्ना आमकां आझाद मैदानाचेर येवचे पडले हे कोणूच विसरचो ना. आयच्या या ऐतिहासीक दिसा सुप्रीम कोर्टाक आपलो निर्णय जो आसा हो तमाम आमचे बाजून दिवचो पडटलो. सरकारान कितें कितें करपा जाय हेचेर आमचे 4 आमदारांचें लक्ष आसता आनी सरकार जर सामकेंच जर भायर वयता जाल्यार ताका सांगपाक आमची जबाबदारी आसा आनी ते आमी काम करता. एफिडेविट केन्ना फायल करपा जाय, एफिडेविटाक कितें आसपा जाय हेची जबाबदारी जशी पळय प्रत्येक मनशाक आसा तशी आमकांय आसा.
आणि तेजेर योग्य रितीन चर्चा जाता आणि जो गोयचो मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकार आसा तो योग्य दिशेन वयता आणि तो योग्य दिशेन वयता म्हणून हे 4 आमदार आजपर्यंत खंय उलोवन कांय दाखोवना तेजे पावल जे पळय पडटा ते सारखे आसा आणि ते सगळे आमच्या मायनिंग भागातल्या लोकांच्या हिताचेच आसा. Our reporter Mahesh Khadi with video journalists Devendra Gaokar and Onkar Farari for Prudent. A major fire broke out at pharmacy at GMC on Tuesday morning. The fire lasted for almost 3 hours. Stored medicine caught fire, thus causing loss of lakhs of rupees. Short circuit at the pharmacy is the suspected reason. This also disrupted the nearby services in OPD section. No casualties were reported. Fire brigade officials managed to rescue 2 patients. Ironically, fire extinguishers at pharmacy were not operational. The incident occurred on Tuesday morning at around 8:45. The pharmacy and medicine stock room at the old OPD caught fire. The fire lasted for almost 3 hours. One of the pharmacists at the pharmacy briefed us about the incident. हांव जेन्ना भितर गेले तेन्ना ऑलरेडी स्पार्क जातालो फ्रिजा कडेन आनी तेन्नाच उजो पेटलेलो. तेन्ना हांव भायर थंय मेन स्विचार ते ऑफ केले 3-4 स्विचार ते ऑफ केले आनी भायर हेका सांगलें हांव कावंटर आसलो प्रिस्क्रिप्शन घेतालो कावंटर मागीर भितर गेले आनी आमचो मेन स्विच दुसऱ्या रुमान आसा म्हणजे फुडें बाथरुमाच्या कुशीक थंय हांवें मेन स्विच ऑफ केलो आनी भायर येयली आनी मी उजो पयलें खूब जाल्लो आमी भितर गेले ट्राय केलो पालोवपाक पालवना. Fire brigade reached at the site. However, it took a lot of time to control the fire as fire brigade from Panji could not reach the spot due to morcha in the city. Later, fire brigades from Vasco and Verna were moved to the GMC. त्याचे पयलीं आमी 2 जाणांक रेस्क्यू केले. सेकेंडली कितें जालां आमी एका एक सिस्टम घालपाक आमी पयलीं रिकमेंडेशन केल्लें. ते आतां ते GIDC कडेन आसा अशें आमकां कळ्ळां आनी ते आतां इम्प्लिमेंट करता. दुसऱ्या ब्लॉकाक सगळी सिस्टम आहा ऑपरेशनल आहा फक्त ह्या ब्लॉकाक ती ना सद्या. Health Minister Lakshmikant Parsekar reached at GMC. He said that OPD services will be temporarily shifted to Yatri Niwas. Parsekar has assured to look into the cause of fire. ही घटना ही दुर्दैवी असली. PWDन तिची स्ट्रेंथ असर्टेन केल्याशिवाय ती त्याची सेफ्टी असर्टेन केल्याशिवाय थंय OPD घेवप जावचें ना. आमी OPD परवाच्यान यात्री निवासान व्हरपाचें ठरयल्या आनी हांगा ती कितपत स्टावट आसा बिल्डींग ही पळोवंक जाय आनी स्टावट आसा जाल्यार परत इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करपा खातीर पूर्ण वायरींग करचें पडटलें. फायर एक्सटिंग्विशर्स तिथं असतील किंवा अन्य इमारतीत असतील ह्या सगळ्याचीच कसून तपासणी केली पाहिजे. आम्ही करीन. A senior reporter from GMC Laukik Shilkar with video journalist Dinesh Karpe. It's time for a short break. Stay tuned.